मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामते कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमी एका कलाकाराक भेट्टा. तुमी ताचो वावर पळयल्या उपरांत खरेंच तुमकां खूब बरें दिसतलें, पूण त्या आनी चड गरजेचें ताका ल्हानपणी सावन दिसना. तरी आसतना ह्या पालकाचेर तो वावुरता आनी पालकाची सेवा करता. किरीटपणी कार्यावळ सुरू करता आसतनाच ही आमी सैलूट ताका भेटोवया आनी ताचो वावर आमी आयकून घेवया. होच तो आयच्या आमच्या माणका मोतयां कार्यावळींतलो खास सोयरो एंटनी सिमॉयस. आयच्या कार्यावळींत तुमकां माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. होच तो एंटनी गांवांत बेतलांतलो, पूण ह्या बेतलांतल्या गांवांत रावन पासून तो आमच्या पालकाचेर आपलो वावर करीत आसा. एंटनी, कितलीं वर्सां सुमार जालीं तूं तियात्रांनी न्हेसोंक लागल्यार? हांव ल्हान आसतना आमच्या गांवचो एक डायरेक्टर आमकां तियात्र शिकोवपाक 2 फावटी आमकां ताणें तियात्र शिकयले, 2 तियात्र. पूण आमकां खूब उमेद जाताली तियात्राचे माचयेर चडपाक. पूण मागीर तो आमकां तियात्र ताणें बंद केलें. मागीर आमी कंपोज करपाक ट्राय केली. हांव म्हज्या बाराबरच्या भुरग्यांक घेवन हांवें जायते तियात्र बरयले आनी सांगाताक रावन जायते तियात्रूय केले. तुका उगडास आसतलो तुवें जे तियात्र बरयल्यात तांचीं नांवां? तियात्रांचीं नांवां जायतीं जाणा हांव. लज कसली, तूं वच हांव येता, संवसार सुदरलो मनीस सुदरोंक ना, जायते हांवें 20-25 तियात्र बरयले. ह्या तियात्रांनी तुका कोण सांगात दितालो? खंयचे कलाकार तुका मेवताले? पयले सुवातेर म्हजे इश्ट शेजार गांवचे भुरगे म्हाका जाय तेन्ना तियात्राची हांव स्टोरी तयार करतालो म्हज्या मनान, आनी ते इस्कॉलाक सावन येतकच हांव तांच्या लागीं बरोवन घेतालो. जे पळय हांवें कांतारांक कंपोज केल्यात आनी प्ले हांवें म्हज्या मनान तयार केल्या ती तांच्या कडेन हांव बरोवन घेतालो. तुका अशें बरोवपाक आदार करपी तांची नांवां तुका उगडास आसा? रॉम जॅक एंटनी म्हणून आमी तियात्राचें नांव डायरेक्टर म्हणून नांव दिताले. 2 जाण म्हजे ते इश्ट, रॉम आनी जॅक. तेवूय बेतलांतलेच? बेतूलचेच. तुवें फकत हे तियात्र बेतलांतूच केल्यात काय दुसऱ्याय गांवांनी केल्यात? आमी बेतलांतूच केल्या आनी 2-3 शो सुमार आमी दुसऱ्या गांवांत केल्या. एक आंबेली केला, एक कावेलीसी केला, अशें करून 2-3 शो केले. तेन्ना आमकां पयशांचो आदार आमच्या लागीं जायनासलो, म्हणटकूच आमी फाटीं पडटाले मुखार वचपाक. आतां हे तियात्र तूं बरयतालो, ज्यो काणयो तूं बरयतालो, तुवें जायते तियात्र बरयल्यात, पूण तुका खंयचो तियात्र तुवें बरयलेलो चड आवडलो? म्हाजो लज कसली म्हणून म्हाका चड आवडलो. कित्या पासून? ताचेर हांवें बरी स्टोरी आटापलेली. एक दूदवाली, एक एग्रिकल्चर काम करतालो, एग्रिकल्चर फार्मर, आनी एक दुसरो एक हें रोल करतालो. म्हणटकूच तो तें धंदो करूंक लॉजे नाका म्हणून आमी ताका ताच्या वर ही स्टोरी बरयल्ली. हो धंदो करपाक फाटीं सरप ना, लॉजेप ना, म्हणूनच ताका नांव दवरलें लॉज कसली म्हणून. आनीक हो तियात्र लोकांक कसो मानवलो? लोकांक खूब बरो मानलो आनी म्हाका ताचेरूच म्हाका जाय ती उमेद येयल्ली. लोकांनी म्हाका जाय ते हें केलें, एवॉर्ड्स दिले. निमाणो तुवें तियात्र बरयला तो तुका उगडास आसा? निमाणो तियात्र हांवें बरयलो म्हजो वावर सोंपलो म्हणून. भुरग्यांचोय बी म्हाका डायरेक्टरान बरोवपी मनशांचोय म्हाका तियात्र हें आदार मातशें कमी जायत गेलो आनी तेन्ना हांवें म्हणलें म्हजो वावर सोंपलो म्हणून एक लास्ट तियात्र बरयलो. आनी त्या उपरांत तुवें तियात्राक हात घालूंक ना? आनी तियात्रच न्हू, म्हजो कांतारां कंपोज करतालो. सोशल वर्कूच हांव चड केला. सोशल वर्कान
चड पडलो. कांताराचेर उलोवच्या आदीं हे जे तियात्र तुवें केल्यात ह्या तियात्रांनी न्हेसोंक तुका खंयचे खंयचे कलाकार फावो जाले? म्हाका रोझे आल्वारीस, एनी, केरोबीन, मागीर आमचो रेक्स ते बार्देस म्हणून, मागीर आमचो पास्क्वाल रिबेलो, हे कलाकार, मारियो मेनेजीस, जेजूस, हांकां हे म्हजे कलाकार. आनी तुका जायतो सांगात दिलो ते बेतलान आमच्या येवन म्हज्या तियात्रान तेमी पाठ केलो. आतां एंटनी तुका दोळ्यांनी दिसना तरी आसतना हे डायरेक्शनाचो जो भाग आसलो तो कोण पळयतालो? म्हजीं भुरगीं म्हाका जाय तेन्ना जाय तो आदार करतालीं. भुरग्यां सांगाताक म्हजें सगळें हांव करून घेतालो आनी ती म्हजी तयारी करून दितालीं. ना हांव म्हणटालो की डायरेक्शना बाबतींतल्यान एक तियात्र तुवें बरयलो जर ताका डायरेक्शन बरें डायरेक्शन जाय ह्या डायरेक्शनाचेर ह्या लॉज कसली म्हणटा त्या तियात्राक म्हाका मारियोन डायरेक्शन करून दिलें. बाकीचे हांव रोम जॅक एंटनी आमी तिगोय करताले. जेन्ना हांव पळय कितें सांगतालो ते म्हणजे मानून घेताले. हांव कांतार कंपोज करतालो ते म्हजे बरोवन घेताले. हाचेरूच आमी फुडें वेताले. म्हणटच ह्या तियात्रांतले जे कांत आसात तेवूय तूंच बरयता? सगळें हांव बरयतालो. तुका खंयचे तरी तुजें एक आदलें कांतार तुका उगडास आसा? आसा. 2 वळी. उबो रावन पालकार उशाल कायेन कांतार कोत्ता, म्हज्या जिविताची कथा सांगोंक तुमकां सोदता. गांव इश्टाचो आदार घेवन सगल्याक भोंवता, सोबे माजार तांचे आयज हांव उपकार आठयता. हो म्हाका सुवेग कळ्ळो हांव भुरगो 6 वर्सां आसतना, फोगेट म्हूण इस्प्लेट उज्यान घातली हांव नको आसतना. मेलो म्हूण म्हाका सोडलो सालवार जायत म्हूण कोणें चिंतूंक ना. काळो कांजी येता म्हाका उजवाड दिसना. तुवें तुज्याच जिविताचेर हें कांतार कंपोज केलें. हें तुवें कांतार खंयच्या तियात्रांत म्हटलेलें? हांव जेन्ना पळय तियात्र हांव फेल तियात्रान रोल करतालो. फेल तियात्र पळय करतालो मागीर तियात्र बंद करून तेन्ना ओपनिंग म्हणटालो हांव. कार्निवालाच्या तियात्रांत सद्दां कार्निवालाच्या फेळान हांव सद्दां 3 ओपनिंग कोरास म्हणटालो. पूण एंटनी तुका जरी दिसना तरी पूण ह्या कार्निवालाच्या फेळांनी तूं कसो कितें मॅनेज जातालो? हय, म्हजे इश्ट ते म्हाका घेवन वयताले. हांव कधी म्हजो ओपनिंग म्हणलो एका जाग्यार बसलो, प्ले काबार जाली दुसरो ओपनिंग करूंक हांव म्हजी तयार करून रावतालो. तुवें कितले कार्निवालाचे खेळ बरयले? जायते हांवें 7-8 तरी तियात्रान फेळाच्या प्लेयान कांतारा म्हणल्यार. तूं आतां कार्निवालाचे फेळ तूं स्वता कोत्तालो काय दुसऱ्यांक बरोवन दितालो? हांव झुजे हे दोगूय कोत्ताले. दोगूय सांगाताक बसून फेळ बरयताले. हांव कांताराक कंपोज करतालो तो बरयतालो आनीक मागीर फेळ आमी गांवांनी वचून करताले. जायते फावटी आमी म्हणटात की एका हातान ताळी पेटना. एंटनी सिमोयसाक तुमी पळयला ताका ताच्या दोनूय दोळ्यांनी दिसना. ताणें आपल्या जिविता वयर जें रचलेलें तें कांतारूय तुमच्या मुखार सादर केलें. तर ताका दुसऱ्यांचो आदार जाय पडटा. आयज ताच्यो दोगूय धुवो ताच्या सांगाताक आसात, ताचो जांवय ताच्या सांगाताक आसा आनी तेच भाशेन ताचो सांगाती जो ताका सदांच आपलो आदार दिता. तुजें नांव? नॅन्सन फेर्नांडीस. तर नॅन्सन फेर्नांडीसूय आसा. म्हणटच आमी थोडी भोव एंटनी विशीं तांच्या लागीं उलोवन आमी थोडे भोव जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया. तर तुजो डॅडी घडये आदी सावन तो तियात्रांचो ताका मोग आसलो, कांतारां तो रचतालो, पार्टी तो बरयतालो, कार्निवालाचे फेळ बरयतालो. केन्ना तरी
तुज्या हातान तुवें पेन धरून ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें बरयलां? होय, हांवें जायते पावटी बरयलां. कितें तुका उगडास आसा? तो कांतारां प्रॅक्टीस कोत्ता आसतना पयलोच 2-3 थापले प्रॅक्टीस कोत्ता बूक आनी पेन घेवन आपल्या सांगाता यो म्हूण सांगतालो आनी मागीर आमकां बरोय म्हूण सांगतालो. मागीर तुमी बरयताली? आमी बरयताली. होय. तुमी बरयल्या उपरांत तुमकां परत तें वाचून ताका दाखोवचें पडटालें काय तो आपल्या मतीन? ना, आमकां पोतून दाखोवचें पडटालें. तो पोतून तें प्रॅक्टीस कोत्तालो. ती लायन चुकल्या जाल्यार आनकोडे पोतून तो वाचतालो. तर तुवें केन्ना तरी ताका आदार केला? होय, हांवें जायते पावटी बरयलां. एक कोरस 1 वर्स तो प्रिपेर करतालो, मागीर आमकां बरोवपाक लायतालो आनी जेन्ना ताचो तियात्र नेक्स्ट डे आसा जाल्यार पयल्या दीस हांव ताची रिहर्सल घेतालें. दोळे पावता मनशाचे हात पावना, तो सांगता तूं सोत मानता दोळ्यांनी पळयनासतना, दुसऱ्याक बोटां दाखयनाका तूं तें नको आसतना, सदांच खुशाल जिये एकूच देवाक बिये संवसारांत तूं जिवो आसतना. हें कांतार तूं खंयच्या तियात्रान म्हणटालो? हें हांव म्हगे फेळाचें म्हणजे ओपनिंग कोरस. हांवें आयकलां तूं ताका जायतो आदार कोत्ता, तर ताच्या उद्देशी तुका कितें बरेंपण मेवलां? तेणें म्हाका जायतो शिकयलां. त्या भायर म्हाका ड्रामूय शिकयलां. इस्कॉलाक धाडटा सकाळीं उठून. तेच परी म्हजी एग्जाम आसल्यार तो म्हाका सकाळीं उठयता आनी लिसा करूंक लायता. पूण ताका खबर आसता कितलो वेळ जाला तो? होय, ताका आसता खबर. घडयाळ आसना? घडयाळ आसना, पूण ताका खबर आसता. तर तूं ताका कितें आदार कोत्ता? हांव ताका ताचे इश्ट आयले जाल्यार ताच्या इश्टा बरें पावोवपाक, तेच भायर ताका फोन करूंक जाय जाल्यार फोन करपाक, मिसाक वचपाक, ताचे कपड्याक फेर मारपाक. हालीं ताणें कांयच बरोवंक ना? ना. म्हणजे तुका बरय पेन घे आनी बरय म्हूण कांयच सांगोंक ना? नंबर बी सांगता. फोन नंबर बी सांगता. आमी आमच्या ड्रामाची प्रॅक्टीस करता आसतना तो ताचो ऑर्गन घेता आनी हांव म्हजें ड्रम वाजयता. आनी कांतारां कोण तूंय म्हणटा? तोच म्हणटा. तोच म्हणटा. म्हणटच तुकाय हातूंतल्यान जायतें कितें बरेंपण येता? हय, येता. तर तुजें नांव? सेल्मा सिमोईस. आनी? रॉलिना सिमोईस. तर तुमचो डॅडी बरयतालो, कांतारांय म्हणटालो आनी आजुनूय म्हणटा. तुमकां कोणाक तरी हे गूण आयल्यात? आमी पयलीं क्रिसमसा प्रोग्राम आसा जाल्यार तो आमकां कंपोज करून सॉंग दितालो. आमी ती म्हणटालीं क्रिसमस प्रोग्रामां जावं स्पोर्ट्स आसता तेन्ना तो आमकां शिकयतालो. आमी मागीर ती म्हणटालीं. तूं? हांव ल्हानपणी उगडास आहा ल्हानपणी म्हणटालें, आतां बंद जालो. तुका खंयचेय कांतार उगडास आसतलो? सगल्यांक तुमकां नमन करता, कशाल बरीत नाताल लावडेता, बेतूल स्पोर्ट्स आमचो गांवचो क्लब, ताच्या मेंबरांक परबी दिता, बऱ्या मनशांचो घेवन आदार, गांवांत तुमी बरो कोतात वावर, आमचो गांव तुमी व्हरोंक मुखार, सदांच फुडें आसूंक जाय बेतूलकार. म्हणजे हें तूं ल्हान आसतना म्हणटालें, म्हणजे जायतीं वर्सां गेलीं. अशीं तुका आनिकूय कांतारां उगडास आसतलो? आनी खंयच्या एक कांतारीच्यो आनीक 2 वडी? रॉलिना सिमोईस म्हजें नांव, आंतोनी गेलें चेडूं हांव, बरें हांव नेसोन भोंवता म्हूण लोक कोत्ता रे इस्ती मोसांव. होय, खरेंच ही असलीं कांतारां तो कंपोज करून तुमकां दितालो. त्या उपरांत ती तुमी लोकां मुखार म्हणटालीं आनी लोकां मुखार म्हणल्या उपरांत लोकांचोय तुमकां बरो प्रतिसाद मेवतालो? होय, मेवतालो. आमकां कॉम्पिटिशन आसा, सिंगींग कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना आमकां प्रायज मेळटालें मागीर. म्हणटच ही प्रायज मेळा सारकी कांतारां पासून एंटनी बाबान कंपोज केल्यात. एंटनी उलयता आदले थोडे उगडास येवंक लागतात आनी ते उगडास आयल्या उपरांत ताचेर भासाभास करची अशेंय दिसता. उणेच 20 वर्सां आदीं
म्हज्या एका तियात्रांत तूं कांतारा म्हणटालो तुका उगडास आसतलो म्हाका उगडास आसा आनीक तुका रेमी जुजे ते तुका सांगातान आपल्या बरोबर हाडटाले हय तूं दुसऱ्यांचे तियात्र असो कोणाचो तरी न्हेसला हांव विल्मॅक्स सरानाचो तियात्र न्हेसला आमचो कॅनी फन ताचोय तियात्र न्हेसला आनी अनासियो डी क्रूज ताचेय हांव तियात्र न्हेसला म्हणटच दुसऱ्याच्या तियात्रांतले तुका अनुभव आसात आसा हय आतां एका तियात्राक वेचो जाल्यार कितल्या आदीं तुका भायर सरोंक पडटलें म्हाका म्हजे फ्रेंड टायम दिताले अमक्या टायमार रेडी जाव म्हणून त्या टायमार म्हजी भुरगीं म्हाका सगली तयारी करून दितालीं आनी हांव स्टँड बाय रावतालो आनी ते तुका येताले वताले पूण तुका दीस आनी रात म्हणटा ती तुका कांय समजना ना, तरी आसतना तुका रातचे कितें तरी वेगळे अशे अनुभव आसात की ज्या उद्देशीन तुका त्रास जाताले म्हाका त्रास अशें कांय जायना जेन्ना पळय हांव मुगे सदांचे जाग्यार हांव मुगे घरांत हांव एकटो भोंवतां एकटो कोत्तां सगलें रांदतां जेवतां खातां सगलें हांव एकटो कोत्तां म्हाका दुसऱ्या आनी हेल्प जाय पडना एकटो कोत्तां घरांत हांव मुगे तितल्या लुगराचेर मुगे वस्तू हांव दवरतां ज्या जाग्यार गेले ती म्हाका वस्त मेळटा आतांच आमी उलयता आसतनाच तूं म्हणटालो की सोशल वर्कान सोशल लोकां पासत जायतो तुका वावरपाची उमेद आसा आनी जायतो तूं वावरीत आसा तर तुज्या तोंडांतल्यान थोडे भोव लोकां पासत तूं कशे पद्दतीन हें कितें करचें लोकां पासत कितें करचें जावं तुका समाजा पासत कितें बरेंपणां हाडचें हें कशें कितें मनान येता खूब लोकांची प्रॉब्लेमां घेवन म्हज्या सांगाताक येता लोक सोशल लोकांचे ते 2000 येता हावज वायफ ते पयशे येता जावं आनी कितें जायतीं प्रॉब्लेमां येता जेन्ना हांव सोशल वेलफेअर ऑफिसान म्हजें लिस्ट करून घेवन वयतां तेन्ना म्हाका ते सांगतात बाबा तूं येनाका फोन नंबर घे घरा लागीं रावनूच आमकां फोन घोडाय हांव घरा लागीं रावनूच आतां तांकां फोन करतां ते कसलेंय काम म्हजें करता आयज हांव सोशल वर्क करूंक लागल्यार सगळे मिनिस्टर जावं CM जावं MLA फुड्यान सगळ्यांच्या फुड्यान हांव पावलां पावोंक ना फकत गोवाना फुड्यान तुका ह्या फुडें अशें तियात्र न्हेसत रावन अशें दिसतात काय हांगासरूच तूं बस आनीक नाका अशें कितें तरी तियात्राचें हांवें बंद केलें पूण सोशल वर्क म्हज्यानी बंद करपाक जायना आतां जंय आयज पालकाचेर जायते कलाकार न्हेसतात पालकाचेर जायत्यो भानगडी आसतात ह्यो घडये तुज्या मतींत आसतल्यो जावं ह्यो तुज्या कानांत पडल्या आसतल्यो पडल्या जायते पडल्या हय आयचे जे तियात्रीस आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता हांव तियात्रीस हांव जायतें सांगूंक सोदतां तियात्रीस लोकांचीं कांतारां म्हणटात पूण आपुणूय तेच हेतून घुस्पलेले आसतात आपूण साप रावन दुसऱ्याक हो बरो रस्तो दाखोवंक जाय हांव जायते तियात्रिसांक वचून आयकोन जाणा हो तियात्रीस असो हो तियात्रीस तसो हें म्हाका आयकोंक येता पूण म्हाका तें बरें लागना तर आपूण साप रावन दुसऱ्याक साप करपाक जाय प्रशांत बाबा आयच्या कार्यावळींत तुमकां येवकार खासा एंटनी सेमॉयस हाचो वावर तुमी लागींच्यान पळयला कितलींशीं वर्सां जालीं तो तियात्रांनी न्हेसता पूण तुमच्या नदरेक अशें खास कितें तरी तांचो वावर दिश्टी पडला तुमकां देव बरें करूं तेवतीन बाब माणकां मोतया कार्यावळीक हांव एंथनी सिमॉयसीच्या निमतान येवपाक पावलो ही म्हाका खूब उमेदीची गजाल एंथनी थोड्या लोकांक दूरदृश्टी आसता दृश्टी जरी ना जाली तरी दूरदृश्टी म्हणटा ताका ती आसता एक दिव्यांग एंथनी सिमॉयस जाका नदर ना पूण म्हाज्या दृश्टीन ताका जी नदर आसा ती ज्या लोकांक दोळ्यांनी दिसता तांकां ना एक दिव्यांग जावन सुद्दां ज्या तरेचो वावर एंथनी करता आमच्या लोकां खातीर आनी एक तियात्र पालकार सुद्दां एक बऱ्यापैकी आवाजाची देणगी आहा तेका लागून एक बऱ्यापैकी गावपी तो तियात्र पालकावेलो तियात्र ताणें बरयलात ताणें थोडी खेळ तियात्र बरयलात आनी एक उमेदी प्राणी बिसायड्स हिज कॉन्ट्रिब्युशन टू थिएटर तियात्रां भितर जें ताणें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां ताजे भायर म्हाका दिसता की एंथनीचें ताज्या गांवां भितर व्हड काम आसा एंथनीक एक सोशल वर्कर म्हणून संपूर्ण वेळ्ळी बेतूल रायट अप टू खणगिणी आनी मुखार खोला पर्यंत ताका वळखतात
एन्थनीच्यान तशी म्हाजी वळख हालींची 1-1.5-2 वर्सां पयलींची. पूण गांवां भितर खंय रस्त्यार उदक आयलें, एन्थनीचो म्हाका फोन, प्रशांत बाब हिंगा उदक आयलां, लोकांचेर उदक पडटा, बसी वतात, व्हेकल वतात, सगळे लोकांचेर पडटा, मातशें कितें तरी माती मार म्हण. थंय सायडीच्यान लायट पेटना, एन्थनीचो म्हाका फोन, तो तांचो ट्रान्सफॉर्मर कितें तरी जाला, मातसो बेगीन कोणा तरी इलेक्ट्रिशियन धाड म्हण. एन्थनी गांवचो पंच न्ही, एन्थनी गांवचो सरपंच न्ही, एन्थनी गांवचो खंयचोच मुखेलपणाचो कांयच रोल घेना. पूण व्हड जावं आमचो गांव नांवाची एक संस्था तो चलयता आनी त्या संस्थे वरवीं तो गांवां भितर कार्य करता. तो तियात्रां भितर जावं खंयच्याय नाटकां भितर जे मुखार आसात तांकां तांचो भोवमान करता. गांवां भितर जे शिक्षणा भितर आनी नोकऱ्यां भितर बऱ्या मोठ्या हेजेर पावलात तांचो तो भोवमान करता, ताची संघटना भोवमान करता. आनी गांवच्या अडिल्ल्या नडिल्ल्या पावप हो एन्थनीचो धर्म. समाजा भितर 99% लोकांक बरें दिसता, बरें चलतात, बरें न्हेसतात, बरें सगळें करतात. पूण ह्या 99%तले 2% लोक सुद्दां म्हाका समाजा खातीर फूल टायम बरे तरेचो वावर करता ते दिसतात. पूण ज्या लोकांक एक अन्याय जाला तांचेर, जाता तेन्नाच एक तरेचो अन्याय जालो, तांकां स्पेशली एबल्ड जाले, अशें आसून सुद्दां एन्थनी ज्या तरेचो वावर करता तें एक मोठेपण. एन्थनी सारके वावर आमच्या बरे आशिल्ल्या लोकांनी 5% एन्थनी केल्लो जर जायत न्ही, गोंया भितर सामकी सवस्काय जाता आशिल्ली. एन्थनीक हांव व्हड उपाट आयुश्य चित्ता आनी ताज्या वावरा भितर यश हांव येता. प्रशांत, खरेंच जे मोलादीक विचार तुमी जे मांडल्यात, खरेंच समाजा भितर अशे कितलेशे लोक आसात जे दुसऱ्यांक केन्नाच आदार करिनात आनी दुसऱ्यांनी आदार जांकां आदार जाता तांचेरूय टिका करपी आसा. सामकें अशाक एक एन्टनीची देख घेवपाची गरज आसा. सामकें देव बरें करूं. ओके. एन्टनी, आमी आतांच प्रशांताचे विचार आयकले. ताच्या विचारांतल्यान तुज्या सोशल वर्काचेर ताणें जायतो उजवाड घातला. तर ह्या सोशल वर्कान तुका असोच फुडें वचोंक जाय? हय, म्हाका सदांच असोच फुडें वचोंक जाय. जेन्ना हांव पळय लोकांचीं कामां करता तितलोय हांव हॅपी जाता. म्हणून म्हाका लोकांचें काम केन्नाच ना म्हणूंक जायना. जेन्ना आज इतलीं वर्सां हांवें लोकांक जायतें हेल्प केलां, ताजे उद्देशी बरें तुज्या सारक्या मनशांनी म्हाका हेल्प करून आज म्हाका कितें तरी एक धंदो करून दिला. त्या धंद्याचेर आयज हांव खुशाल जियेतां. तो धंदो तर नासलो जाल्यार हांव नको आसलो, म्हजें लायफ कितें आसलें पळय तें. एन्टनी, खरेंच विचार, मनशाचे विचार खरेंच ताका फुडें वतात आनी हे तुजे पॉजिटीव खरेंच बरे विचार तुका ह्या संवसारांत आपली मुखार पावलां मारूंक एक सहयोग जाला. तुजीं भुरगींच तुज्या सांगाताक आसात आनीक तांकांय खुशालकाय आसा की जेन्ना तुजो वावर तूं मुखार वता, जेन्ना लोक सांगतात की हें आपलें काम तुज्या बापाय उद्देशीन जालां, तांकांय खूब बरें दिसता. ताणें हें तांच्या उतरांनी सांगलां. तरी आसतना आयज तुमचो बापूय जेन्ना ह्या आमच्या कार्यावळी उद्देशी लोकां मुखार येतलो तेन्ना तुमची खुशालकाय? हांव चड खुशाल जातलें डॅडी. आख्खे गोवा आनी अब्रॉड पासून मिडियाचे येतलो म्हूण ताचो वावर तो कितें काम करता, आख्खे लायफ बोतीन कितें काम केलां लोकांकूय गमतलें आनी लोकांकूय खरें तेच भाशेन करपाक दिसतलें म्हूण. ही कार्यावळ केन्ना तरी तुमी पळयतात? आमी पळोवल्या जायते पावटी आनी आतां डॅडीचो शो बी येवचो आसा म्हणून आनीक रावतलीं पळोवपाक केन्ना तो दीस येतलो. तर एन्टनी, खरेंच तुजे महान विचार, तुज्यो महान भावना तुवें लोकां मुखार हाडल्यो, लोकां मुखार मांडल्यो. आयज तुजी कितली पिराय आसा? आज म्हजी 61. तरी आसतना तूं लोकां पासत वावरीत आसा? वावरता. सरकारा कडल्यान कितें तरी तुका आदार जाता? सरकारा कडच्यान म्हाका आर्ट एंड कल्चरा कडच्यान म्हाका हें मेवता, पेन्शन मेवता. तुजी आनी कितें तरी येवजण आसा? तुवें जरी तियात्र बंद केलें तरी कोण तरी भुरगे येवन तुका म्हणटात एन्टनी आमच्या पासत एक कांतार बरय? ना, आतां भुरगीं कितें जालां तेवतन बाब, आतां हांव तियात्र बंद करिनासलो, चालू दवरतालो. आतां भुरग्यांक तुवें तरी 8 वरांचेर प्रॅक्टिसाला रिहर्सला आपयलें जाल्यार ते 9 वरांचेर येताय. म्हणून हांवें तियात्रूय शिकोवपाचें बंद केलें. टायमार येना भुरग्यांक, आतां टायम म्हणलो ना.
सदांच तुजो उगडास येता नियाड केल्यार काळीज रडटा सांगोंक जायना उतरांनी आमच्या सांगाताक आसतालें ल्हानसो धंदो चलयतालें देवान तुका बोल्लें देण्यांनी सगळ्यांताय खुशाल आसतालें दुसऱ्याचें काळजां जिखतालें ना मुळोंक जावचें ना कोणी ना ल्हान व्हडांक मुळो बाबा बाय आयकोन जिवाक बरो खुशालकाय ताच्या खालत्या उतरांनी 2015 वर्सा 19 तारीख मार्चाची देवान तिका हापून वेली घर आमचें जालें खाली आवय ती दोगा भुरग्यांची आयज हांव तुका सांगोंक सोदतां बरी खबर ती आवयची खबर सांगून काबार जावची ना असली माय कोणाक मेवची ना गोरकान ती म्हज्या मोगाची जरी तुका तुज्या दोळ्यांनी दिसना तरी पूण तूं दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतल्यान पळयता आनी जे कोण दोळे आसून कुड्डे जाल्यात तांचे दोळे तूं उक्तो करपाचो प्रयत्न करता आमच्या खासा प्रुडंट मिडिया उद्देशी काळजाचे खोलायतान तुका चड आनी चड देव बरें करूं. रतन बाब तुमी म्हाका ह्या तुमच्या ह्या प्रोग्रामान हाडलो म्हणून म्हजे काळजाचे खोलायक सान प्रुडंट मिडियाचे टिमीक आनी तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच आयची एंटनी सांगाताक ही माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. अरे फ्रेंड्सान तूं अगो कितें चिंतिता चोय रे सगळो लोक तुका पडून नासता आसता तेका आसूं दी तूं बेश्ट्या कित्या बेजार जाता फ्रेंड्सिला काजान तुजो हिरो पडून दिसत आता सुट्टांनी बूट घालून भोंवताय मुरे शेतान फ्रेंड्सान दिसना दिसो शेतांतलो कायतान म्हाका म्हटल्यार तुका मारतलो फारान बोरसाल वार जालो दांडो ना म्हूण म्हज्या हातान